नाव कितें अथर्व. आं अथर्व. अथर्व. कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां तुमी फायनलाक पावले. थँक्यू. तुजी गेम तुका कशी लागली? बरी खेळलो पूण स्कोर जावपा जाय आनी इम्प्रूव जावपा जाय कित्या इम्प्रुवमेंट जावंक जाय आसलें? म्हणजे चान्सीस मोर क्रिएट करपा जाय. ग्रेट. तुमी कशें खेळले? 1-2 खेळले, 1 to 4 अशें कितें कितें खेळलें तुमचें सिस्टम कितें तें? फॉर्मेशन आमची आसली 4-4-2 आसली. 4-4-2 आहलें. मागीर आमचे 2-1 जालो तेन्ना बेटर डिफेन्सीव खेळले आमी. डिफेन्स लायक 4-5-1 खेळले. 4-5-1 आहलें. कितें चुकलें तुमचें? डिफेन्स 4-5-1 चुकलें वो पयलींचें चुकलें? आसले आमचे 4-4-2 सारके आसले. बट मातशें 2-1 लीड मातशें लेस जाली ताका लागून आमी 4-5-1. आतां इतल्या वर्सांनी तुमी फायनलाक पावले, 25 वर्सांनी. कितें म्हूण सांगता तूं? या आतां मदें आमी पंचवाडी खेळटाले. हय. थिंगासर आमी फायनल केले. बट आफ्टर 25 इयर्स शिरोडा यूथ क्लब म्हणून आमी हें केलें. सो आतां आमी वयतले मुखार एंटरव्हिलीचे खेळटले. सगळे भुरगे आमचे सेपरेट खेळटाले. बट आतां आमी एक जावन शिरोडा यूथ क्लब म्हणून खेळटात. आतां ह्या तूं दुसऱ्या भुरग्यांक कितें मॅसेज कितें दिता? वॉट इज युअर मॅसेज? माय मेसेज इज लायक दुसऱ्या भुरग्यांनी बरें करून प्रॅक्टीस करचें. प्रॅक्टीस मेक्स मॅन परफेक्ट अशें जाता. प्रॅक्टीस करनासतना तो डायरेक्ट खेळता तातून लूक गूड. जायते चान्सीस मेवले तुमकां पूण तुमी थोडेच क्रिएट केले आनी तुमी फायनलाक पावले. तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन्स. ऑल द बेस्ट फॉर द फायनल. या थँक्यू. ಏನು ಬಿಡ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. सेमी फायनल आता ते फायनल हां काकोडा